नमस्कार, माझी ह्या चॅनलान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज रक्षाबंधन, ह्या रक्षाबंधनाच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। आज हांव ह्या रक्षाबंधना खातीर एक स्पेशल रेसिपी घेवन तुमचे खातीर आयिल्लें आसा। कोणी तुमगेर आज सोयरो आयलो जाल्यार तांकां बिस्किट्यो नाश्त्याक दिनाकात किंवा चाये बरोबर बिस्किटी दिनाकात। बिस्किटे हाडात, पण बिस्किटे अशे उपयोग करात आनी त्यांचे समोर तुमी दवरात, तांकां खूब आवडटल्यो। ह्यो बिस्किटे हांवें न्ही फोडून घेतल्यात, बिस्किटीचे पुडे 4 पुडे घेतल्यात हांवें, आनी एक आयदनान न्ही उदक तापत दवरलां आनी ताजेर हांवें जाळी दवरल्या आनी त्या जाळयेन न्ही हांव त्यो सगळ्यो आतां फोडिल्ल्यो बिस्किटी आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो बिस्किटी हांवें हांगा दवरल्यात। हेजेर आमी आतां ह्यो सगळ्यो बिस्किटी अश्यो बऱ्यो मांडून दवरया। पोना उदक खतखत्ता ताजेर आनी ह्यो बिस्किटी दवरल्यात आनी न्ही आतां ह्यो बिस्किटी ती आमी रोखड्योच म्हणजे एक 2 मिनटांनी पळय वाफ येवपाक लागली म्हणटरी न्ही हेजेर आमी आतां धापया। रोखडी मोव जातल्यो एकदम, आमकां मिक्सरान घालपाची गरज ना, कांय ना, रोखड्योच सामके पिठा भशेन हें जातल्यो। हे पळय एकदम 1-2 मिनटांनी काडले पळय हांवें धापणे, हे पळय रोखडी मोव जावन आयल्यात। हांव न्ही हांगा खंयचेंय पेड प्रमोशन बी कांयच करना, म्हणून हांवें बिस्किटीचें नांवूय घेवना। म्हणटरीत ह्यो बिस्किटी न्ही आतां आमी एक आयदनान घेवया आनी त्यो न्ही स्मॅश करून घेवया। एकदम पिठा भशी जातल्यो ह्यो हातींनी आतां ह्यो एकदम कुस्करून आमी हें करून घेवया डोवसो, कित्याक वाफेन न्ही तांकां उदकूय लागलें न्ही, ताका लागून त्यो रोखड्योच अश्यो पीठशें जातलें। हें पयलीं मातशें आमी आतां गरम आसा न्ही त्यो, हे पळय अशें करून आमी त्यो आतां स्मॅश केल्यात आनी आतां हांव तेजें पिठा भशेन अशें कालोवन घेता। हांव पळय असो तो डो जालो पळय, हे पळय एकदम कांय घालनासतना, उदक ना, कांय ना, कांय ना, फक्त वाफेचेर आमी त्यो वाफयल्यात। हे पळय हे न्ही आमी आतां हातून न्ही हो कलर थोडोसो लायट आसा, म्हणजे थोडोसो कलर डार्क करपा खातीर न्ही म्हजे कडेन इल्लीशी चॉकलेट हें आशिल्ली, चॉकलेट कलराची चॉकलेट आशिल्ली, ती न्ही हांव आतां इल्लीशी घेता। तुमी हेच्या जाग्यार बॉर्नविटा घेतल्यार जाता किंवा चॉकलेट क्रीमूय येता ती घेतल्यार जाता, कोको पावडर घेतल्यार जाता, भरपूर ऑप्शन आसात। पण म्हजे कडेन जें घरांत आशिल्लें पळय न्ही तेंच हांवें घेतलां। पयर हांवें एक रेसिपी केल्ली तातूंत हांवें चॉकलेट वापरलेली, ती म्हाजी आशिल्ली, ती हांवें हांगा यूज करून घेतल्या। पळय म्हाका मातसो डार्क कलर जाय आशिल्लो न्ही ताजे खातीर कंपाऊंड चॉकलेट म्हणून डार्क चॉकलेट म्हणून मेळटा पळय न्ही ती आशिल्ली म्हजे कडेन। हें बरें मळून घेवप, म्हणजे तो कलर न्ही वेवस्थीत सगळ्याक लागू जाय आशिल्लें, कारण बिस्किटीचो कलर कसो लायट चॉकलेटचो आशिल्लो न्ही, म्हाका तें डार्क जाय आशिल्लें, म्हणून हांवें तें चॉकलेट घालून हो कलर हाडला। आतां हें न्ही आमी धापून हें कुशीन काडून दवरया आनी हांगा हांवें एक काचेचो बावल घेतला, हातून न्ही अर्द कप मिल्क पावडर घेतला आनी न्ही अर्द कप दूद घेतला। हें दूद न्ही इल्ली जाय तितलेंच इल्लेशें घालून न्ही हेजें बरें बॅटर करून घेवया, लम्स फ्री, लम्स उरूं जायना, गांठी उरूं जायना, म्हणून हेणें न्ही हांव आतां हें फिरयतां। हें पळय आनी मातशें चडूय दाट न्ही चडूय पातळ न्ही, मिडियम आमी हें बॅटर अशें करून घेवप, बरें पातळ अशें। हे पळय मिल्क पावडर आनी दूदच घाला आनी हातून न्ही हांव 1 चमचो भर हांव साखर घेतलें, कित्याक म्हाका मातशी गोडसाण इल्लीशी चड जाय म्हणून हांवें हातून घेतल्या। ही पळय दिश्ट पडटा पळय इल्लीशी साखर घाल्या, कारण म्हजे कडेन साखरेचो पावडर नाशिल्लो, पण हांवें साखर विरगळटली न्ही हातूनच घातल्या 1 चमचो, मातशी गोडसाण चडपा खातीर। हें हांवें न्ही गॅसाचेर पॅन दवरलां, तितून न्ही 1 चमचो हांवें तूप घातिल्लें आनी तें हें बॅटर हांवें आतां तेजेर घालां आनी गॅस एकदम बारीक दवरला। हें न्ही आमी आतां फिरयत रावया, कारण लम्स पडपा जायना न्ही, म्हणून हें बरें रोखडें हेका वेळ लागना घट जावपाक। 1-2 मिनटां जाल्लीं आसा, हांवें आतां फिरोवन आतां पयलीं इल्लें घट जावपाक आयलां। उदोड तो डो केल्लो पळय न्ही तशेंच हेंय बी मातशें घट करून घेवपा जाय आमी।
चॉकलेटीचो डो करून कुशीन दवरलो पळय न्ही तसोच हो आतां वेगळो कलर असो. हें मातशें घटजाईसर आमी मातशें फिरयत रावपाक जाय. आनी फिरयत कित्याक रावपाक जाय नाजाल्यार ते लम्प्स जातात गांठी जातात म्हणून हें आमी फिरयत रावपाक जाय. हें पळय हें आमचें जाल्लें आसा आतां. आमी आतां हें कुशीन काडून दवरया. आनी हें न्ही घट जावचे पयलींच आमकां रोखडेंच वापरपाक जाय. तें घट जायसर रावपाक येना. आनी हें वोदोळ आमी धांपून दवरलेलें पळय न्ही पीठ हें आतां हें करून तें हांवें घेतलां. आनी तें न्ही अशें ओवल शेपीन न्ही हो पळय पेपर घेतलो पळय न्ही हांवें तो प्लास्टीकची घेतला. म्हाजे कडेन प्लास्टीकची पिशवी आशिल्ली तीच कापल्या. नाजाल्यार न्ही हांगा बटर पेपर घेवप पूण म्हजे कडेन नाशिल्लो. कांय कितें तरी जुगाड करपा जाय न्ही. हांवें हो प्लास्टीक घेतलां. प्लास्टीकचे बागायतदाराची पिशवी हांवें कापल्या आनी ती घेतल्या. पोंच्यान स्टिकर सुद्दां दिसता. हें न्ही ओवल शेपीन आमी हें थापप आनी व्हड करप. बरें पातळ अशें डब डब करीत रावप. बरें ओवल शेप करप. चौकट न्ही रावंड न्ही ओवल शेप. केन्ना बटर पेपरूय बी घेतल्या जातालो किंवा फॉयल आसल्यार ती घेतल्या जाताली. परत न्ही हांवें आनी एक पिशवी ताजेर दवरल्या प्लास्टीकची. आनी न्ही हें पळय सारकी तेजेर ती बरी बसोवन घेवप. आनी न्ही म्हाज्या बोटांचे आतां तेजेर मार्क आयल्या न्ही हांवें तें स्प्रेड केलें म्हणून ते मार्क वचपा खातीर हांवें लाटफळे घेवन हांव तें परत आतां लाट्टा. आनी व्हडय बी जातली पळय ओवल शेपीन म्हणजे मुखार वयतली. बरी जाय त्या सायजीन सगळ्याक सारकी स्प्रेड जातली ती पूण ओवल शेपीन. ही पळय ही आमची आतां बऱ्या पैकी जाल्ली आसा. आतां आमी हें प्लास्टीक काडून घेवया. हें पळय आनी शायनीय आयली पळय आतां ताका शायनीय आयली. आतां आमी ते व्हायट मिल्क पावडराची हें केल्ली पळय न्ही क्रीम ती दाट करून ती आतां हाजेर स्प्रेड करया. ही न्ही हाजेर वेवस्थीत अशी स्प्रेड करून घेवया आमी. कित्याक ही न्ही घट जावचे पयलीं स्प्रेड करपा जाय रोखड्या रोखडें फास्ट हें सगळें. हें पळय आनी ताजेरूय बी हांवें प्लास्टीकची पिशवी हें दवरल्या आनी तेय बी हांव अशें पळय लाटून घेता. हें सगळें अरेंज करता म्हळ्यार तें म्हळ्यार मातशें तें घट जाय ती येतालें म्हणटा पूण हांवें रोखड्या रोखडें काडलें तें अशें. तें बी हेजेर वेवस्थीत अशें हें करून घेवप. आज रक्षाबंधन ताजे खातीर कितें तरी वेगळें करपाक जाय आशिल्लें न्ही गोड अशें. हें पळय आतां न्ही ही एक टॅक्नीक आसा ती तुमी बारकायेन पळयात. पळय हांवें न्ही पिशवी फोल्ड केल्या आनी ताजे बरोबर तें हेंय फोल्ड केलां. हें पळय तो स्विस रोलूय बी फोल्ड केला. हे पळय हें पळय परत पिशवी काडल्या. ही पळय परत पिशवी काडल्या परत तो रोलूच मुखार व्हेला आनी तो घट्ट असो दाबप कित्याक पोकळ बी उरू जायना न्ही म्हणून. असो दाबत दाबत त्या रोलाक न्ही इल्लो इल्लो आमी आतां मुखार व्हरया. हें पळय फक्त हळू हळू त्या रोलाकच मुखार व्हरप आनी पोकळपण बी उरपा जायना न्ही तें मातशें लक्ष दवरप. म्हणून तो बारीक बारीक असो चिड्डत चिड्डत हळू 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 मुखार व्हरप. हांवें फक्त ते 5-5 रुपयाचे 4 बिस्किटीचे पुडे हाडिल्ले म्हणजे कितें फक्त 20 रुपया आनी बाकीचे सगळें म्हाजें घरांतली वस्तू. हें पळय
सारको वेवस्थीत जालो काय ना रोल आनी पिशवी सुटली पळय. आतां न्ही ह्याच पिशवेक आमी ते गूट लावन दवरया अख्खो रोल न्ही हे पळय ह्या पिशवे बरोबर असो गूट लावया वेवस्थीत असो. जाय जाल्यार न्ही ह्या सायडीचे आनी त्या सायडीचे ते पळय हें आसा पळय न्ही जास्त ते तुमी कट करपाक शकतात, आमी करूना. पळय आतां अखंड रोल करया. पळय आतां 1.5 वर आमी तो फ्रिजान दवरिल्लो आनी आतां 1.5 वर जाल्लें आसा. आमी तो फ्रिजांतल्यान काडलो भायर. फ्रिजरान दवरपाचो वयर डिपरान. सकयल दवरल्यार जाता पूण चड वरां लागतलीं पूण म्हणून हांवें तो वयर डिपरान दवरिल्लो. आतां हांव तुमकां तो कट करून दाखयतां. पळय बेस्ट कलर आयलो काय ना, ते व्हायट आनी ते ब्रावन कलर कितली सुंदर आयलो काय ना. आतां हांव तुमकां हें कट करता. कितली सुंदर दिसता पळय एकदम. रक्षाबंधना खातीर आज तुमी वापरपाक शकतात आनी एकदम कमी हातूंत भितर ल्हान भुरग्यांक तुमच्या भावाक बिवाक खूब आवडटलें. बिस्किटी आमी सदांच दवरतात पूण बिस्किटे पासून कितें तरी वेगळें तांकां खरेंच दिसपाना की हें तुमी बिस्किटे पासून केलं म्हणून. हे पळय आसा काय ही नवीन नवीन डीश ट्विस्ट आशिल्ली. हे पळय आतां एक हांव तुमकां मोडून दाखयतां. आनी टेस्ट इतलो बरो आयला की वा एकदम स्वीट सामको. केन्ना बिस्किटी गोड आसात, मिल्क पावडरूय गोड आसा. चलात तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं. थँक्यू.